घाल हें करूं जायना कारण हे जर एक थोडे व्यक्ती कितें आसा तांकां जे ते तेंचे कडेन बरे आसात तांकां सोडून मारतात अशे वेळार ते त्या पयशे हाडून तांकां हेका हांगा घाल ताका थंय तें घाल ताका थंय अशें घालून सांगूं शकता जे बरें काम करपी ते भायर उरतात ते सत्य काम करता अशे बी लोक म्हणजे दुसरें म्हणना बाकी सगळेच काम करता पूण आनीकूय बरें काम करपी ते भायर कडेक उरता म्हणजे सगळेच काम करता पूण म्हळ्यार जो बरो काम करता ताका कोण गॉडफादर आसना ना अशें आसा भायर काम करपी ते तांकां गॉडफादर लागना आनी ते मागीर उरता कुशीक कडेक उरता ते उरूं जायना तशें हम्म. म्हणजे ताका लागून राजकीय हे दबाव येवपा जायना. पुलिसांनी स्वताची बदली करून घेवपा खातीर मंत्र्या म्हऱ्यांत वचचें ना न्ही तेजे मेरिटाचेर तेंगे वचचें मेरिटाचेर प्रत्येक इश्टाचेर मेरिटाचेर काम करपी काम कशें करपी आपली ड्युटी हें सगळें ते जाणा ताणें दुसऱ्या कडेन वचपाक जायना ते ऑटोमॅटीक ताका जे आसा टीम जे आसा DGP किंवा सरकार जे ते पळोवन तांकां दिवं शकता बरी बरी एक सांगा तुमी येदोसान म्हळें की पॉलिटिकल हें करतात आनी खंय तरी आपल्याक धरिल्लो म्हणून हें करतात आपल्या इन्क्वायरी आपयल म्हणून हें करतात हें तुमचे कारकिर्दी भितर खूब जाता पॉलिटिशनाक धरतात भितर उडयतात इन्क्वायरीक आपयतात हाजो त्रास जायना पळय आतां जरी तरी आमचे वेळार जालें म्हाज्या वेळार तें समज जर घडलें सपोज आनी कित्याक घडलात न्ही घडलां पूण घडलें म्हणजे ते कायद्यानुसार घडलां कायद्यानुसार ते भितर पडले कायद्यानुसार तेजे केसी रजिस्टर जाल्यो तेन्ना रवी नायक कांय करूं शकना कायद्याचे वयर अबाब लॉ कोण न्हू कायदो सगळें सारको म्हणून तरी तर फाल्यां केदो व्हडलो पॉलिटिशियन जाला आनी कोणूय कितें आसत जाल्यार तो कायद्यानुसार पूण हे तुमच्याच कारकिर्दी कशें भितर पडटा बाकीच्यांची कारकिर्दी कित्याक पडनात खबर ना म्हाका म्हणजे हांव नको तेंची तेणी हें पळय नावरस पळोवची पडटली ताजेर तुमी कांय उलयना बाकीच्यांच्या हातूंत भितर कित्याक भितर पडना ते ना कित्याक पण ते हांव सांगूंक शकना पूण म्हाका सांगात ह्या गजालींचो तुमकां इलेक्शनां त्रास जातलो काय कितें शत्रू खूब तयार करून दवरल्या तुमी राजकारणा भितर पळय लोकांक खबर आसा की रवी नायक जर आसलो जावं होम मिनिस्टर आसलो किंवा राजकारण आसलो तो तेजें काम लोकांक खबर आसा आनी कोणाचेर अन्याय जावपा दिवपा ना हें हांव नक्की लोकांक खबर आसा किंवा डेवलॉपमेंटा खातीर तो वावरपी तेवूय लोकांक खबर आसा कसलेय लोकांक कितें आसा कायद्यान जें कितें मेळपाचें तें मेळना तें मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न तो करूं शकता हें लोकांक खबर आसा सगळो तरेचो विकास घडचो मनशाचो प्रत्येक मनशाक आकार मेळचो ताका मोल्ड सरकारान करपाक जाय अशें ताका दिसता अशें म्हाका दिसता पूण लोकांक तें दिसता म्हण तशें त्या प्रमाणे सरकारचे पयशे जे आसतात सरकारा कडेन जे पयशे आसतात ते लोकांचे आसतात सरकारच्या तिजोरीन जे पयशे आसतात ते लोकांचे पयशे आसतात ते लोकां पर्यंत विकासा रुपान ते पावले जावं शिक्षणाच्या सोयीनुसार पावले जावं तांकां आनीक बाकीचे जे डेवलॉपमेंटाक ते पयशे मेळ्ळे सगळे तरेचे जाल्यार ते हाडूंक शकतात तें तांकां खबर आसा कारण ते म्हाका खबर आसा बाबा आमची ड्युटी कितें हेजे निवडून येयले नंतर म्हाजी ड्युटी कितें हांव कित्या खातीर निवडून येवपाक जाय आनी कित्याक म्हाका निवडून लोकांनी हाडचें हें म्हाका खबर आसा भारताची घटना कितें ती म्हणटा ती म्हाका खबर आसा म्हणल्यार आमी निवडून जावं पंच जावं सरपंच जावं कावन्सिलर जावं आमदार जावं खासदार हेंची निवडून येयले ते सर्टन ड्युटीज ज्यो आसता आमच्यो तितून त्यो ड्युटी ज्यो आसा त्यो ड्युटी आमकां खबर नासतना थोडे लोकांक खबर ना तुमी इतली वर्सां सरकारा भितर आसा तुमकां प्रचंड अनुभव आसा म्हाका सांगात फाटले 4.5 वर्सांक जें काम जालां तुमी खरेंच समाधानी आसा ताजेर काय तुमकां दिसता की आनी चड जावपा जाय आशिल्लें म्हणून ना काम खूब जालां आनीक तुमी जाण आसतलें हें काम पळय जालां ते खंय अडथळे निर्माण जातात ताका लागून वन सिंगल पार्टीची गव्हर्मेंट येवपाक जाय जेन्ना डिसिजन जाय ती घेवपाक मेळटा जेन्ना दुसरी पार्टी युती जाय काय नाका यू आर अ व्हेरी सिनियर मेंबर युती पळय आसा ह्या युतीचेर जे आसा आमचे पार्टी आसा आनी हायकमांड आसा ह्या युती विशीं तेणी तें ठरोवपाक जाय बाबा आयची सिट्युएशन बाबा हे बराबर गरज आसा काय कितें युतीची गरज जाय काय कितें आतां म्हणजे इलेक्शन तुमच्या अनुभवाच्या आधाराचेर म्हाजें मत आतां हांव सांगूंक शकना कित्याक पार्टी डिसिजन घेवपाक जाय पार्टी म्हणजे हांव जेन्ना पार्टीचें डिसिजन घेवपाक जाय हांव त्या पार्टीचो मनीस म्हणजे हांव तेजेर उलयलो की म्हागे अनुभव किंवा हांव हांगा सांगूंक शकना ह्या विशयाचेर कित्याक पार्टीची कारण हे पार्टीची तेंचे हितून येता कक्षें येता म्हणून तेणी डिसिजन घेवप हेजेर हे सगळें एसेस करप हांगा बाबा कशें आसा सिट्युएशन कशें आसा कितलें आसा खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाक कितें आसा कितलें हें आसा आनी माध्यमाच्या प्रश्नाचेर कितें म्हाजें मत घेता तशें पळोवपाक गेलें जायत जाल्यार हांगासर एकच पार्टी आसा
ही काँग्रेस पार्टी आसा दी 40 कॉन्स्टिट्युन्सी लढवंक शकता. ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आनी कोणाची गरज नासतना नो नो सांगता म्हणजे अशे 40 कॉन्स्टिट्युन्सी लढोवपाची ताकद आसा. आसा न्हू आनी लढयताकय लढयल्ले आसा सगळे हितूनी कॉन्स्टिट्युन्सीनी. आनी लक्षांत दवरात जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो ते वेळार 40 कॉन्स्टिट्युन्सी पैकी 39 कॉन्स्टिट्युन्सीक आमी दोनी MP निवडून हाडले, एक झाटी आनी दुसरो बिदर फालेरो. 39 कॉन्स्टिट्युन्सी काँग्रेस लीड आशिल्ली. 39 म्हणजे 39 म्हाका एक कॉन्स्टिट्युन्सी. सांगा, ह्या परिस्थिती भितर जेन्ना सरकाराचे अगेन्स्ट इतले इश्यू जातात, माध्यमा सारको इश्यू आहा, उठाचें आंदोलन जालें, हाव डू यू सी गव्हर्मेंट गेटिंग इन टू द इलेक्शन? खूब डेंजर्स आहा अशें दिसना? ना पण ऐकय, ह्या आमच्या देशांक प्रत्येक नागरिकाक आपलो हक्क मागपाक, आपल्या रस्त्यार आपल्याक जाय तें मागपाक अधिकार आसा. अधिकार आसा आपल्याक जाय ते कायदे कितें जाय ते मागचें किंवा आपल्या डेव्हलपमेंट मागचें, कितें आपल्याक सवलती दिवन मागचें, हें प्रत्येक मनशाक प्रत्येकाक आसा. त्याच प्रमाणे ते वोटाचे जे लोकांनी मागलां आनी तांकां खबर आसा हें जें आयज पर्यंत कितें तांकां मेळ्ळां, तेंच्या लिडरांकूय खबर आसा आयज पर्यंत तांकां मोल्ड दिला, सगळे तरेचो आकार दिला, हें काँग्रेसीन दिला, हें बी तांकां खबर आसा. ते सवलती जावं कितें मेळ्ळां, जावं तांकां कुळ कायदो मेळ्ळो, मुणकार कायदो मेळ्ळो, तांकां आतां उठाचे तांकां सगळे बाकी सवलती रिजर्वेशन मेळ्ळें, आयज तांकां शिक्षणा खातीर मदत आसा, बजेटान प्रोविजन आसा. हें काँग्रेसीन केलें म्हण तांकां खबर आसा. ह्या उठाच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, त्या लिडरांकूय खबर आसा. म्हणजे हें आमकां काँग्रेसूच दिवंक शकता, पण मागपाक अधिकार आसा. पण तरी आसतना जेन्ना उठाच्या 2 लिडरांक इतली म्हयन्यांनी अरेस्ट करता पुलीस आनी मागीर कोर्टाक सांगचें पडटा की आमकां तांची गरज ना म्हणून, खंय तरी ही नामुश्कीची गजाल न्ही? ना, एक ते एक पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा ते करपी ते ऑफिसर आसात, तेंचे हितून आसता ते तेणी बाबा तांकां केन्ना अरेस्ट करचें, कितें अरेस्ट करचें ते तेणी ठरोवपाचें आसता. Don't you think एडवायस ऑफ द तेंगेलो don't you DGP think जावं it was an IGP error of judgment on the part of police officer? इट इज नो, ते तेंचे डिसिशन. पूण जेन्ना आयओ जो आसता, इन्क्वायरी ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेशन जो करता, त्या व्यक्तीन ते पळप सिच्युएशन, बाबा आतां केल्यार कितें जातलें. एज होम मिनिस्टर तुमकां त्या सिच्युएशना कडेन पळयता कितें दिसता? म्हाका कित्याक ते निमाणे जे आसात हे गरीब लोक, हे गरीब लोकां भितर उठाव जालो, ते उठाव खातीर नंतर स्लोली तांकां आपुलकेन मायेन तांकां लागीं करप ती गरज आशिल्ली. त्या प्रमाणे तशें स्लो वचचें पडटा कित्याक किंवा कायद्यान हें सांगून जरी तरी कायद्यान तांकां कायदो कोण हातीन घेवपाचो प्रयत्न करता ताका हें ना, ताका माफ ना. त्या प्रमाणे ते स्लोली आज नाल्यार फाल्यां, फाल्यां नाल्यार परवां अरेस्ट जावचेंच पडटा. माध्यमाच्या प्रश्नाचेर कितें तुमी आज पर्यंत हाजेर ओपन भुमिका घेतिल्ली ना? माध्यमाचो प्रश्न जो आसा सध्या तो कोर्टान आसा, सबज्युडायज, ताचेर हांवें कांय उलयना. एक सबज्युडीस आसा, पण तुमचें वैयक्तीक मत तर सांगा. आनी हे विशयाचेर आमचे लोकांनी कोणें उलोवचें न्हू म्हणून आमच्या जनरल सेक्रेटरीन हें धाडलेलें आसा की खाली चीफ मिनिस्टर आनी पार्टीचो प्रेसिडेंट तुमी उलयना, हे दोगांनीच उलोवचें अशें म्हणून. ह्या विशयाचो इलेक्शनाचेर कितलो परिणाम जातलो दिसता ह्या विशयाचेर? म्हळ्यार आतां जे कितें आसा, जें आंदोलन चल्लां ताचो, तें पळोवया. आतां अजुनूय टायम आसा इलेक्शनाक, त्या प्रमाणे कितें आसा, कितले लोकांक हें जातलें तें आमकां कळटलें मागीर. कितें राजकीय कितले पार्टीनी कितले हो मुवमेंट वाडोवपाक भाग घेतला, खंयचे पार्टीन कितले घेतला. आनीक तशें पळोवपाक गेल्यार शाळा, आयज शाळा ज्यो आसा आमच्या गोंयांत तितून भुरगीं कित्याक कमी जालीं, थंय कोणें कितें करपाचें, तेचे उपाय कितें फुडें करपाचो. हांव हे हांव मिनिस्टर आसा वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट, म्हाजे कडेन 26,000 भुरगीं आसा आयज, ल्हान भुरगीं बालवाडीक. तेंचे आयज हांव सगळे कडेन इस्कॉल शाळा बांदता. आनी हांव चड करून खंय बांदता ती शाळा स्कुलां, जे कडेन शाळा जे आमी गोवोरमेंटाची शाळा आसा त्याच हितून त्याच एरिया भितर तेजी जमिनीक हांवें एनओसी घेवन सुरू केला. सगळे एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां सांगलें आमकां एनओसी आमी आमचे कडेन पयशे आसात, आमी ते शाळा ही अंगणवाडी जी आसा ती अंगणवाडी थंयच घालता, ती भुरगीं ते शाळेंत वचची. नाल्यार शाळेंनी भुरगीं 7 भुरगीं एक शाळेंत आसता 4 क्लासीनी म्हणून कशी जाली म्हणजे नो म्हणून हें सुद्दां आमचें चुकलां. हांव म्हणटा कितें ना, हें सगळ्यांचें चुकलां, जावं कोंकणी जावं मराठी. कितें आसा
ह्या शाळांनी भुरगे कमी कित्याक जाले कोणे एसेस केला शाळांनी भुरगे बाई चड आसा शाळा कमी आसा हे भुरगे कमी आसा म्हणजे हेजेर कोणे केन्ना सोशल वर्कर किंवा समाजीक कार्यकर्ते पॉलिटिकल पार्टी हेतून लक्ष दिलें काय कितें दिवपा जाय आशिल्लें पूण आतां ह्यो तर जे शाळा आजुनूय हे उपाय आसा ह्यो शाळांत जर भुरगीं वतलीं तर शाळेची सारके जशें आपले प्रत्येक जी आवय आसता जो पेरंट्स आसता कोणा घरांनी काम करता आयदन घासपाची आनी कितें करपाची ती पळयता ते मालकाली भुरगीं बरी न्हेसून बरे कपडे घालून बरे बूट घालून बरी वयता टिफीन घेवन वयता तांकां ती पळयतरी तांकां ती एक उमेद जाता तशी आपली भुरगीं कित्याक वचची न्हू स्कुलां अशीच वचची न्हू कित्याक अशें तांकां दिसता पण तो स्टँडर्ड खरें म्हणल्यार प्रायमरी लेवलाचेर वाडपाक जाय आनी ते वाडटले जायत त्यो गांव गांवांच्यो शाळा आसा त्यो गांव गांवांत शाळा ज्यो आसात त्यो शाळा खरें म्हणल्यार ते गांवच्या लोकां कडेन ते सोसायटी करून दिवपाक जाय आनी तेणी सरकाराचो निर्णय बरोबर काय चुकीचो खंयचेर माध्यमाच्या हाजेर हां माध्यमाचेर सरकारचेर हांव कांय उलोवंक शकना सध्या तरी परत सबजेक्ट्स म्हणटा पूण हांव तो जनरल कशें सुदारचें आजून सुद्दां 4 संदी आसा तरी सगळे लँग्वेज लास्ट 2 प्रश्न म्हज्या वेळ सोंपा पावला एक गजाल म्हणटात की फोंड्या भितर जर मोगो आनी भाजपाची युती जाली जाल्यार रवी नायक इज इन डेंजर झोन म्हाका दिसना कित्याक हांव जो आसा हांव आयच्यान काल राजकारणां हांव 67च्यान रायट फ्रॉम 1967 हांव ओपिनियन पोला वेळार थंयच आमकां थंय व्हडलेंशें दिसता नाशिल्लें आमी अगेन्स्ट मर्जर हांव महाराष्ट्रान गोंय वचचें ना म्हणून हांवें प्रयत्न केला हांव मर्जराचे एगेन्स्ट आशिल्लो पूण तेन्नाच्यान आमी सगळें तें पळयलां लास्ट इलेक्शनाची फिगर्स सांगतात की जर वोट्स डिवायड जाली नाशिल्ली कितेंय जावपाक शकता आशिल्लें तुमी पडपाक शकता आशिल्लें तें आनी आज हातूंत भितर कितें बदल जाला त्याच्यानी आजचो खूब फरक जाल्लो आसा खूब डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा प्रत्येकाचे वाड्यार डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा प्रत्येक जे कितें आमकां मनशाक गरज आसा जे कितें आमकां एक आपल्या त्या मतदारसंघाक किंवा त्या तालुक्याक कितें जाय सगळे तरेचे हाडलेलें आसा हांवें भाजपा आनी मोगोची युती जाल्यार सुद्दां तुमकां त्रास ना कोणूय आसूं तशें म्हाका कांयच ना कारण जे मनीस ते जाणा कोण पळय रावतले आनी हांव रावतलो ते म्हाकाय वळखता तांकां वळखतले कित्याक हांगसर परकी कोण ना तांकांय वळखता पण जेन्ना हे जाणा कोणा कॅपेसिटी आसा आयज पर्यंत ते फोंड्या कितें घडलां डेव्हलपमेंट ते मातशें एकूय हें ना थंय बिल्डींग ना जावं आमची ऑफिस कॉम्प्लेक्स व्हडली बिल्डींग हांवेंच बांदल्या फायर स्टेशन हांवेंच बांदलां राजीव कला मंदिर हांवेंच बांदलां आज हॉस्पिटल हांवेंच बांदलां बायपास हांवेंच केल्या म्हणजे थंय दुसरें कोणें तुमकां थ्रेट ना म्हाका म्हाजी जे एज MLA हांवें जे कितें करपाक जाय आशिल्लें तें हांवें केलें लोकांक खबर आसा लास्ट प्रश्न म्हजो आनी म्हाका सामकें स्पश्ट उत्तर जाय 2007 सरकार सत्तेर येतकीर रवी नायकाक मुख्यमंत्री जावपाची इच्छा आशिल्ली 2012च्या इलेक्शना उपरांत परत इच्छा आसतली काय पळय हे विशयाचेर म्हाका मुख्यमंत्री जावपाचें हें हांव सांगूंक शकना तेन्ना ते सगळें 2 गोश्टी म्हणजे एक हायकमांडाचे लोक येता हांगसर आनी दुसरें म्हणजे ते MLA विचारता तुमकां म्हाका व्हडलीशी इच्छा ना कित्याक मुख्यमंत्री जावपाची इच्छा ना म्हणटा तुमी व्हडलीशी हांव एकदां मुख्यमंत्री जावन गेलो आसा म्हाका प्रश्न म्हाका व्हडलीशी तेजी इच्छा ना ते प्रमाणे ते दोळ म्हाका दवरून हांव इलेक्शन लडना घडलें मागीर पळोवया ऑफर आयली ओपन आसात हय लॉबिंग करचें ना ना लॉबिंग तशें कांयच ना कारण त्या वेळार हांव आनी राणे आशिल्लो राणे किंवा हांव जावपाचो आशिल्लो जर आमकां ती मेजॉरिटी तितली मेळूं ना कॉम्प्रोमायज फॉर्म्युला म्हणून दिगंबर कामत जालें ओके नक्कीच 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 सो 2012 भितर यू वील नॉट पिच फॉर युअर सेल्फ ना हांव व्हडलेशें हें करपा ना करचें ना ह्या मेजर अनाउन्समेंटाचेर आमी आयची मुलाखत हांगा सोंपयतात खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर होम मिनिस्टरान सांगलां राजकारण्याचो कसो हस्तक्षेप जाता आनी पुलिसांनी चडशी राजकारण्यांची चापलुसी करची न्ही हें तांणी स्पश्टपणान सांगलां आनी खंय तरी मुख्यमंत्री जावपाची आतां व्हडली तितली इच्छा ना जर ऑफर आयली जाल्यार विचार करपाक येता आपूण स्वता जावन कांय करचो ना इतलें स्पश्ट विधान केलां पयले फावट हें विधान केलां तांणी सर तुमी आयले आमच्या स्टुडियो भितर आनी मुलाखत दिली थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक्यू